म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां जानवरां भाशेन न्हय, पूण आमी जे आवाज कोत्ता ते आमकां समजतात. सगळे आवाज तेच म्हणजे कितें, जे आमी उद्गारता ते आमकां समजता. आतां असले आमी उद्गार काडटा ताका लागून तुमकां आमची भाशेन समजता, पूण हांव तर इंग्लिशीन उलयत जाल्यार तुमकां तें समजतले, कित्याक ते उच्चार तुमी जाणत. म्हणटच हिंचोय उच्चार जावं तो आमकां तर कळत जाल्यार ताची समजणी आमकां कळोन आमचें जिवीत त्या प्रमाणे आमी जियोंक लागतले. वो जियेंतचे ना. म्हणटच हो शब्द पळय आसा, मूळ पळय आवाज आसा तो देव. आनी त्या उतरा वरवीं, त्या शब्दा वरवीं सगळें रचलेलें आसा, आनी कांयच ना जें ताचे वरवीं रचूंक ना पळय तें. हाचेर आमी नियाळ केल्यार आमकां कळटलें की आमी वयले वयर जियेना, पूण खोलायेन आमकां समजणी आयज आमकां देवान दिलेली आसा. ओरोंबाखान शब्द आसलो, शब्द देवा सोबे आसले आनी शब्द देव जावन आसलेलो. म्हणटच आमी देवाक उच्चारता प्रत्येक वेळा, आनी देवा बरोबर आमचो संबंद आमी घडोवन हाडटा. पूण आमी जाणो, देवा बरोबर ना जाल्यार आमी काळोखांत रावता आनी आमी दुसऱ्यांक काळोखांत ओडून घेता. देवा बरोबर रावत तर आमी उजवाडांत आसा आनी सगळ्या जाणांक उजवाडांत ओडून हाडटा. आतां आमकां पयले वाचपान कितें सांगलां, जीं कोण उजवाडांत आसात तीं केन्नाय पयस वतात, तीं परतून येनात. कित्याक तीं उजवाडाचीं भुरगीं न्हय, तीं काळोखाचीं भुरगीं आनी ते भशेन तीं वतात. पूण जीं कोण उजवाडांत आसात तीं कुरपेन आनी सोतान भरलेलीं आसात. म्हणजे कितें, ताका सगळें स्पश्टपणे दिसोंक लागता. जशे भशेन देव पळयता ते भशेन आमी पळोवंक लागता, कित्याक देव आमचे सोबे आसा आनी आमी देवा बरोबर आसा. ह्या निमाणे दिसा हे आतां म्हणून तूं हो सारांश आमच्या जिविताचो, सारांश म्हणजे समरी, कशे भशेन आमी जियोंक जाय पळय तें. आमी प्रत्येक जाणां कशे भशेन म्हणून जियेता. जेजू जावन आसा आमचो मूळ, सायबीण मांय जावन आसा आमचो नमुनो. कशे भशेन आमी देवा बरोबर जेजू वरवीं जियोंक जाय पळय तें. आनी आमी ते भशेन हे दोन मुद्दे आमच्या मनांत आनी काळजांत दवरीत तर जाल्यार आमच्या मदें सगळें दादोसकाय बरेंपण उपजोंक लागतलें. आनी जशे भशेन जेजून आमकां दाखयलां आनी सायबीण मांयन जशे भशेन जियेल्या ते भशेन आमी जियोंक लागतले. ही कृपा आमकां मेळ्ळेली आसा आनी ज्या मनशांनी ते पत्करून जियेलेलीं आसा तीं सांव फ्रांसिसा बरे भाशेन सदांच तोखतात. कित्याक देव तांचे सोबे वावुरता आनी देव आमचेय सोबे वावुरता. तर आमी ही कृपा मागया. कृपा दिल्ली आसा, पूण हे कृपेन सदांच रावंक हे आमी मागया. सगळीं जाणां आमचे हात जोडया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान ताची कृपा, ताची गोठाय, ताचें सगळें बरेंपण आमचे भितर भरोन येता. ही कृपा जावन आसा आनी हे कृपेच्या आदारान आमचें जिवीत ताचे जाणवायेन जें ताचें ना, काळोखाचें आसा, आमचीं उतरां, कोन्यो, चाल, त्यो सगल्यो बऱ्यो आनी वायट प्रत्येक सुस्कार भायर सुट्टना ताच्या नांवांत आमी भायर काडया. कित्याक ताच्या नांवांत आमकां सुटका मेळटा. काळोखांतलीं आमी भायर सोदता आनी ताच्या उजवाडान आमी जियोंक लागता. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 म्हणून ही सगळीं आमची भितरलीं चिंतनां, भावना
आठवणी चाल सगल्यो रिकाम्यो करया आनी ताची दल्ली की ना तो आमचे पासत मेलोलो आसा आमकां धुवन पुसून काडटा आनी आमकां आपल्या जिवितान भरून काडटा आनी ताचे सोबे पोत्तून आमी बापाची भुरगीं कशीं जिवंक लागता जेजू आर्गां आनी दिनवास तुका कित्याक हें सगळें तुवें आमकां घडोवन दवरलाय आनी प्रत्येक सुस्कारांत तुज्या उतरांत आमी जियेता तुजें सोबें आमी जियेता तुज्या नांवांत आमचें जिवीत सादता आमेन.